धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पावला सांगता गेल्ले ते जण अथेन पर्यंत ताका व्हरून गेले. सिलासान आनी तिमोथेन जाता तितले बेगी येवन आपणाक मेळा जाय म्हणले पावलाची ताकीद घेवन ते बेरेयाक फाटी परतले. पावल आरियोपागाचे सभे हुजेर उबो रावलो आनी हे परी उलोवंक लागलो. आथेनाच्या मानेस्तानो, सर्व तरांनी तुम्ही विशेष भक्तीचे मनीस म्हूण म्हाका स्पश्ट जाला. तुमच्या शहरांतल्यान हांव भोंवून आनी तुमी आराधन करतात त्यो वस्तू पळोवन आसतना अपरिचित देवाक म्हूण बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. तर जाका तुमी वळख नासतना आराधन करतात ताची हांव तुमकां वळख दितां. हो संसार आनी तांतू आसलेल्यो सर्व वस्तू रचलेलो देव सर्गा संसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना. वा ताका कांय उणें पडलां म्हणले बरे मनशाचे सेवा साकरेची ताका गरज ना. कित्याक तोच सर्व मनशांक जीव, स्वास आनी सर्व वस्तू दिता. एक मनशा तावन सगळे मनशाकूळ ताणें रचलां आनी सगळ्या संवसारार वस्ती करीशे केलां. तांचे चारित्रीक काळ आनी तांच्या देशाच्यो घडी निश्चित केल्ल्यो ताणेंच. मनशान आपणाक सोदी जाय वा सासपा जाय आनी क्रमेण आपूण तांकां मेळा जाय म्हूण अशें ताणें केलां. पूण निजाय की आमचे मदल्या कोणाय थावन तो चड पयस ना. कित्याक ताचे थंय आमी जियेतांव, चलतांव आनी आसांव. जशें तुमच्याच कवी मदल्या थोड्यांनी म्हणलें आसा, आमी ताची संतत. तर आमी देवाची संतत वय जाल्यार देव मनशाचे कलेन वा चातुरायेन केल्ले भांगाराचे वा रुपयाचे वा फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी लेखिनाये. नेनारपणाच्या काळार देवान मनशाक रियायती दाखयली ते नीज. पूण आतां सगळ्या सुवात्यांनी आसलेल्या सोमेस्त मनशांनी पाताक रडोन चिनी बदली जाय म्हणून तो फरमायता. कित्याक ताणेंच नेमलेल्या एक मनशा मारिफात निती प्रकार संसाराची झडती करचो दीस ताणें निश्चित केला. आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन ताणें सोमेस्तांक हाची रुजवात दिल्या. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा विशांत आयकताच तांचे मदल्या थोड्यांनी ताच्यो तारीफो केल्यो. आनी हेर म्हणाले, ह्या विशांत तुवें उलोवचें कितें आसा ते आनी एक फावटी आमी आयकतांव. अशें पावल तांचे मदलो भायर सरून गेलो. तरी पूण थोडे जण ताचे फाटल्यान गेले आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पावले. हांचे मदें आरियोपागाचे सभेचो सांदो दियोनीस, दामारीस नांवांची एक स्त्री आनी हेरां आसलीं. त्या उपरांत पावल आथेनांतलो भायर सरून कोरिंथाक आयलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. हाल्लेलुया. सर्गार थावन सर्वेस्पराची स्तुती करा. उंच सर्गी ताची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या दुतांनो ताची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या दळबारांनो ताची स्तुती करा. श्लोक. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. पृथ्वेच्या रायांनो आनी सगळ्या राष्ट्रांनो, फुडाऱ्यांनो आनी पृथ्वेच्या मुनसबेदारांनो, युवकांनो आनी युवत्यांनो, जाणट्यांनो आनी भुरग्यांनो. श्लोक. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. ती सगळी सर्वेस्पराच्या नांवाचे स्तुती कर. कित्याक ताचे नांव एकच वर्ते. ताची महिमा सर्ग आनी संसाराचेर परजळटा. आपले परजेक तो बळ दिता. वाक्यांनी सगळ्या ताच्या भक्तांक, इस्रायेलाच्या भुरग्यांक, ताका लागीं आसलेले परजेक. श्लोक. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आनीकी जायत्यो सांगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वावोवंक तांकां ना. सताचो पवित्र आत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपलेच ताकी कांयच उलोवचो ना. आपणें आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो मुचेतावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जे बापाचे ते सगळे मुजेंच
देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो मुजे तावन घेतलो. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता.